पूण आवय सट्टकन उठून खंयच्याय कामान दुसरे कडेन गेली जाल्यार आवय दिसना म्हणल्यार भुरगें कितें करता, भुरगें रडोंक सुरू करता. थोड्या घडयांक मात्र पूण ताचे उपरांत संतोशाचें वातावरण येता म्हणटा आसतना क्रमेण आमकां संतोश भोगता. मरण पावली म्हजी आवय बापूय म्हजी बालगडी देवाच्या घरा आसात, सस्ताचें सूख भोगतात म्हणली खात्री तुका आसा जाल्यार तुजें दूख संतोशान बदलता. दूख आसलें संतोशान बदलिचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. जिवंत जेजू थंय भोवमगाळ भयणी भावानो, थोडो वेळ तुमचे संगता आसतलो आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें नात. आमच्या मोगाची आमचे संगत आसतना आमकां संतोश भोगता. जेन्ना आमकां ते सोडून गेली म्हणटा आसतना आमकां दूख भोगता. आमी पळयता जावं बस स्टँडांत, रेल्वे स्टेशनांत, नाल्यार एअरपोर्टांत आमी एकामेकाक सोडून वता आसतना आमच्या दोळ्यांनी दुकां गळचीं, बेजारायन आमी घरा येवचें, हें हांवें आनी तुवें भोगलेलें सदां अनुभोगशिल्लें म्हूण येता. एक आवय कुद्दांत काम करनासा म्हण चिंतया. आवय काम करनासता आसतना तें भुरगें ताचे इतल्या खेळून आसा, ताका खंयचेंय गुमान ना, आपणा इतल्या खेळटा. पूण आवय सट्टकन उठून खंयच्याय कामान दुसरे कडेन गेली जाल्यार आवय दिसना म्हणल्यार भुरगें कितें करता, भुरगें रडोंक सुरू करता. वेगळो आसल्यार आपणाक सोडून गेलें म्हणले तसली बेजाराय देखून भुरगें रडता. पूण आवय परत आयली म्हणटा आसतना परत्यान संतोशान खेळोंक सुरू करता. हें घडीत आमच्या जिविताच्या हंता हंता घडता. एक धाकटुलें भुरगें KG क्लासींतल्यान एका क्लासीक वर्ग जावन गेलें. हांव वंदन एक पास जाली म्हूण संतोश चकडांक. पूण हें भुरगें रडटालें. कोणें दिसलें तूं कित्याक रडटाय? न्ही हांव पास जाल्यां पूण म्हज्या मोगाची टिचर पास जावंक ना, ती आनी KG क्लासींत आसा म्हूण हें रडटालें. म्हळ्यार ताका टिचरीचो पालव धरून आसलें भुरगें आनी मुखार टिचरां म्हज्या सांगाता ना म्हणून तें दुकां गळयतालें. आमी हायस्कूल संपयता आसतना 10वी क्लास जाली. आमी एका कॉलेजीक येता आनी थोडे आनी एका कॉलेजीक वतात. एक एकल्यान दुसऱ्या दुसऱ्या कॉलेजीक वता आसतना येदो म्हणसर ल्हानपणांतल्यान 10वी म्हणसर सांगाता आसल्या आतां आमकां वेगळा सर जाता आसतना आमकां एका नमण्याची बेजाराय भोगता. आमकां इश्ट इश्टिण्यो जिवितांत जातात. आमी खंयच्याय कंपनीन काम करतना जावंक पुरो, आमी सांगाता वावुरतना जावंक पुरो आनी आमचे इश्ट आनी इश्टिणी आमकां सोडून वता आसतना आमकां दूख भोगचें स्वाभावीक. आमी सकयल काजराक गेल्या. काजरा वेळार दुकानाचें गडीत केदाळां एका व्हंकलेक ओपसून दिता आसतना आतांचे व्हंकलो सडावत रडनात. पूण आदीं पळयलां हांवें व्हंकलो रडताल्यो म्हळ्यार इतलें थांबोवंक जायना तितलें आवय बापाय रडटालीं, व्हंकलोय रडटाल्यो. कित्याक वेगळो आसा म्हजें ल्हान व्हड जाल्लें घर, म्हज्या आवय बापायक सांडून हांवें आनी एका घरा वचूंक जाय बल्ल्या दुखीन रडटात. म्हाका तर कळीत आसा हांव घरांत हांव पयले फावटी म्हजी नवी शेट करूंक म्हणून पयशिल्ल्या कोयंबतूराक वता आसतना वाटेन रडोन तो गेल्लो. कित्याक म्हळ्यार घरांत पयले फावटी पयस वेचें एका नमण्याची बेजाराय दुकां आमकां भोगतात. आयच्या वाजेलांत जुवांच्या वाजेलांत आमी पळयता जेजू वेगळ्या सरा विशीं उलयता. थोडो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा, मागीर थोडो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसचो ना. परत्यान तुमी पळयतल्यात म्हणल्यार भरवसो दिवन आसता आयचो वांजेल. जेजून आपणाच्या कश्टा मरणा विशीं जायते फावटी उल्लेख केल्लो आसा. मार्काच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 31वी ओळ, 9व्या अध्यायांत 31वी आनी 22वी ओळ आनी 10व्या अध्यायांत 23वी आनी 26वी ओळ तुमी वाचूं जाल्यार जेजू हर एक कडेन आपणाच्या कश्टा विशयी सांगता. तशेंच माथेवाच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत, जुवांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा जेजू आपणाचे कश्ट, आपणाचें मरण सगळूं हांव तुमकां सांडून वेता म्हणलो संदेश तांकां दिता. शीत कालो बुलो जावन आसतात, तांकां जिवितांत कितें जाता, फुडें कितें घडटा म्हणले विशयी तांकां कळीत आसना.
तर मोगाळ भाव आनी भयणी दूख जावचें स्वाभावीक आमच्या मोगाची आमकां सोडून गेल्ले वेळार. तर तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. केन्ना आमचें दूख संतोशान बदलता. केन्ना आमकां कळी जाता आमचें दूख तात्कालीक थोड्या घडयांक मात्र, पूण ताचे उपरांत संतोशाचें वातावरण येता म्हणटा आसतना क्रमेण आमकां संतोश भोगता. पळया, धाकटें भुरगें क्लासींत वर्ग जावन वयल्या क्लासीक पावलें, वयलें वयलें शिकप जोडूंक पावलें म्हणटा आसतना पयलेंचें दूख विसरून वेता. परगांवाक गेल्लो मनीस एका बऱ्या फुडाराक पळोवन बरी कमाई करून आपणाच्या कुटुंबाक वयर हाडटा आसतना ताचें दूख नपयस जाता. कुटुंब सोडून गेल्लें चेडूं आनी एका घराण्याक पावोवन थंय घराणें रुपीत करता आसतना ताका आदलो उगडास आसना. अशें आमी पळोवंक जाल्यार जायते फावटी आमकां घडटा. इवन आमच्या अंत कुटुंबांत कोणी मरण पावली म्हणजे त्या आमकां कठीण दूख भोगता, आमची मोगाची गेली. पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा, तूं भावार्थाच्या दृश्टीन पळयत जाल्यार मरण पावली म्हजी आवय बापूय म्हजी बालगडी देवाच्या घरा आसात, सस्ताचें सूख भोगतात म्हणली खात्री तुका आसा जाल्यार तुजें दूख संतोशान बदलता. तें तिके कश्टांचें, कित्याक आमकां तांचें ताण उणेंपण, ती नात म्हणलें उणेंपण आमकां हर एकल्याक भोगता म्हणच्यात दुबाव ना. आमच्या जिवितांत दूख असलें संतोशान बदलचें जाल्यार आमकां भावार्थ गरजेचो. भावार्थ आशिल्ल्या मनशाक दूख भोगलें जाल्यारय तें संतोशान बदलता म्हणलो बरोवचो ताचें तें आसता. तुमी जाणात क्रिस्टोफर कोलंबस ताणें तारवांत पैन सुरू केलें. तारवाक जाय जाली सगळी सायेत काणा वरवीं सगळी तारवार घाली आनी जायती धाकटी धाकटी तारवां ताचे सांगात आसली आनी एक व्हडलें तारू तो पैनकर आसलें. चक्कड सांगात अटलांटीक दर्यांत पैनकर वता आसतना म्हयने म्हयने उतरले. ही चरित्र आमी वाचूं जाल्यार हे म्हयने उतरतना ताचे सांगात आसले तारवटेर भियान आंकुडले आनी म्हणाले हें दर्यांत तूं मरची गजाल, हांगा मिठाचें उदक पिवून आमी वाचूंक जाता गी, आमी फाटयेचें बरें म्हूण ताका हर एक दीस म्हणले बरी ताका कारांदाय दिवन आसले. पूण क्रिस्टोफर कोलंबस म्हणटा एक दीस ना एक दीस हांव इंडियाक वचून पावतलो. तो इंडियाकून पैनकन गेल्लो, पूण भूंय पळोवंक मेळटली म्हणल्यार बरोवशान तो हर एक दीस पैनकन फुडें वता आनी निमाण एक दीस ताका भूंय पळोवंक मेळटा. अमेरिकेची तड ताका पळोवंक मेळटा आसतना इतलो संतोश जाता. ताचे येदोळ काडिल्ले कश्ट, ताचे वावटू, तांचे दूख सगळें पयस जाता. कित्याक बरोवशान तो एकलो फुडें सरून गेलो आनी ताच्या सांगाता ताचे सांगाती गेले आनी अमेरिका तांणी सोदून काडलें. आज अमेरिकाच्या गांवाक आमी वचोंक पावल्या. थॉमस आल्वा एडिसन विज्ञानी, आज आमचे लायटांनी पुरा पेट्टा जाल्यार लायट सोडून काडलो मनीस. 2000 प्रयोग ताणें केल्ले. येदे व्हडले लॅब ताचे आसले. सगळो उदो पेटोवन नास जालें. सगळें नास जाल्ले दळा सक्कडी देदेस्पर जाले जाल्यार ताणें धैर्य सांडूंक ना. तो म्हणटालो ऑल दीस इज गॉन बट आय कॅन बिगीन अ न्यू. हांवें परत्यान सुरवात करयेत. बरोवशान तो सुरवात करता आनी निमाणें टंगस्टन सोदून काडून एक लायट कसो पेटता म्हणून ताणें 20 सप्टेंबर ताणें दाखोवन दिलें. ताचे ताण आज संवसारार इतलें बरेंपण जालें. आविलाची सांतेरेज म्हणटा ऑल थिंग्स पास अवे गॉड एलोन सफायसेस. ह्या संवसारी दूख आसूं दी संतोश आसूं दी सक्कड बदलता. आमच्या बौद्ध धर्मांत बुद्धा म्हणटा कालचक्र आमच्या दुखाक खंयचें कारण, आमची आशा कारण. दूख या संतोश एका चक्रा बरी. आज हांव संतोशान आसा, फाल्यां दुखान आसूंक पुरो, फाल्यां दुखान आसा, परवां संतोशान आसूंक पुरो. आमचें चक्कर गोंदूच आसता म्हणून बुद्धा ताच्या शिकवणेन सांगता. जेजू हेंच सांगूंक खुशी व्हरता. आमच्या जिवितांत ती दूख येवं संतोश येवं तें तात्कालीक जावन आसा. ह्या संवसारांत तें दूख नपयस जावन खरो संतोश मेळचे जाल्यार आमी देवाचेर पातयणी दवरूंक जाय म्हूण आमकां आपुणूय दितात. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, दूख आसलें संतोशान बदलीचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. पयलें जावन आयचें पयलें वाचप पळोवया. धर्मदूताची कृत्यां 18वो अध्याय. पावलो कोरिंताक पावलो. कोरिंताक पावलेत तो आक्विला थंयसर आयलो म्हण ताच्या घरा वचून टेंट करचें काम करता. तो आपणाच्या गांवांत तो आपणाची पोड जोडटा आनी जियेता. कश्टी कोणा कडेन भीक मागना आनी इतल्या कश्टांनी जियेल्लो तो
हर एका शुक्रारा दीस सिनेगॉगाक वेता आनी सिनेगॉगांत वचून प्रसंग करता आनी जुदेवांक आनी ग्रेकांक आपणाच्या भावार्थाचेर क्रिस्तातें ओडूंक प्रयत्न करता. ताचें साधन निर्फळ जालें. कोणी आयकना ताका. पूण तशें म्हण देदस्पर जायना. निमाणें म्हणटा तुमचें पातक तुमच्या माथ्यार म्हणटा आनी वचून जंतिलांक म्हणजे आज जुदेव क्रिस्तांव जावं काशेवच्या जुदेवांक न्हय सोड न्हू हेर जातीच्यांक तो जेजूची शुभ वार्ता परगट करता. हाचे ताव न्हू जायते जंतेल क्रिस्तांव जातात आनी जेजूची शुभ वार्ता सगळ्यान प्रसार जाता. कन्फ्युशियस म्हणलो एकलो चायनाचो चिंतपी अशें म्हणटा तूं एका जनेला कडेन रावून आसाय. तें जनेल दांपलें म्हूण पळोवया. आमी चिंतया ह्या जनेला कडेन आमी रावून भायर पळयता सोबीत कारात पुरा दिसतात थंय. पूण कोणेंगी जनेल दांपलें. कन्फ्युजन म्हणटा त्या जनेला कडेन तूं राव नाका. इल्लो वेळ राव उक्तें करतात की पळय. एखाद्या उक्तें जायना जाल्यार तूं वचून आनी एका जनेला कडेन राव. थंय जाल्यार तुका दिसतलें. तूं थंयच रोडोन रुदान करून तुजें जिवीत व्यर्थ करनाका. जेजूय म्हणटा तुजी शुभ वार्ता कोणी आयकना जाल्यार तुज्या वणाची धूळ पापड आनी तूं आनी एका गांवाक वचून परगट कर. तर आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी कितें करता आमी रावल्ले कडेच रावता. आमी तेंच दार परत्यान उगडापे जाता म्हूण राखून रावता. आमच्या जिविताचें क्रम बदलूंक आमी मुखार सरना. आमचें चिंता बदलूंक आमी सदान करिना. आनी अशें केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत नवें साव येवंक साध्य जाता म्हणून आमकां शिकोवन लाभता. देखून जेजूची उतरां आमची करून घेवया. पयल्यान पयलें आमी भावार्थ सांडिनाय. आमचें दूख आसलें संतोशान बदल जाय जाल्यार भावार्थ गरजेचो. भावार्थ आमचें तें आसा हें जातलें देवाचेर हांव विश्वास दवरता जाल्यार खंडीत जावन आमचें दूख संतोशान बदलता. मनशाक दूख दुबावना. आज म्हाका पिडा आसूंक पुरो हांव भलायकेंत आसतलो म्हणलो भरवोसो आसूंक जाय. म्हाका आर्थीक समस्या येवंक पुरो हाचेतान परिहार आसा म्हणलो भरवोसो हांवें पळोवंक जाय. एंड ऑफ द टनल आय शूड सी लायट म्हणजे म्हज्या जिवितांत नवें साव बदलाप येता म्हणलो भरवोसो आमी दाखोवंक जाय. पापा फ्रांसिसान हें जुबलेवाचें वर्स बरवशेचें वर्स म्हणून आमकां सांगलां. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा आमी बरवशेचे यात्रेक संवसारान बरवसो सांडल्यारी आमी बरवसो सांडयनाय. आमी बरवशान फुडें वचूंक जाय म्हणून आमकां सांगता. तर आमी कशें ही बदला पाडची. पयल्यान पयलें आमचें चिंता बदलुया. जायते फावटी आमकां कश्ट येवचें कित्याक आमी आमच्या पोरण्या चिंतपांत आसा. पोरणे चिंतप सोडून नवें चिंता पडलें जाल्यार आमचें तें बदलाप जाता. म्हजो शेजारी म्हजो रागाचो मनीस तो म्हाका निश्चूर करता. ताणें म्हाका माट केलां. तो म्हज्या वायटाक कारण म्हणलें म्हजें मतींतल्यान चिंतप म्हजी कुसाडाय हांवें बदलेक दवरून एक दीस म्हज्या घरांत हांव ताच्या घरा भेट दिवन कसो आसाय सायबा म्हळ्यार म्हजें चिंतप इल्लें बदलता न्ही गी. आमी चिंता बदलूंक सदान करता गी. आमचे तान प्रयत्न करता गी. असलें सदान केल्यार म्हजी धूव म्हज्या घरा येना कितें गी वायट आसा. पूण मायेंत उठून दुवेच्या घरा गेली जाल्यार कांय फुडें बदलावण येना गी येता. तर आमी सदान करूंक जाय. आमी जेन्ना सदान करता आमचे चिंता बदलूंक खंडीत जावन बरेंपण जावंक साध्य. थोडे फावटी व्याप्त बदली जाय पडटा. आमचें काम बदली जाय पडटा. हांव एकच काम करनासा. हें काम सोडल्यार म्हाका दुसरें काम म्हज्यान करूंक जायना. म्हजो आब हेंत करतलो म्हजो बाब हेंत करतलो हांव तेंत करता म्हणच्या बदलाक हांवें म्हजी व्याप्त बदलिली जाल्यार कितल्या जाणांनी सुदारपण घेवन नवें साव जोडून नवेंपण जोडलें जायतें आसा. म्हजें काम बदलिल्यार ताचें तान बरेंपण जावचें साध्यता आसा. थोडे फावटी गांव बदली जाय पडटा. घर बदली जाय पडटा. हें बदलाप गरजेचें. ह्या बदलापाक एम आय ओपन टू चेंज. इफ आय एम ओपन टू चेंज हें बदलाप हाडूंक म्हजें तें साध्य जाता जाल्यार हांव दुखीन आसा खंतीन आसा पथकांत आसा मेळ्यापणांत आसा खंयच्यानती आसूं म्हजें तें नवें साव हाडूंक साध्य आसा म्हूण चिंता जाल्यार खंडीत जावन तो बरवशाचो मनीस. पळया पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केलो. पण पेद्रूक चिंतूंक पावलो म्हजें तें बदलाप हाडूंक साध्य. जुदासान जेजूक विकृत केलो पूण तो देदेस्पर जालो. म्हज्या जिवितांत बदलाप हाडूंक साध्य ना म्हूण चिंतलें देखून तो गळपास करून मेलो. तर आमच्या जिवितांत केन्ना आमी बदलाप हाडटा तेन्ना आमी खंडीत जावन दुखां सावन संतोशाक उतरवणी करूंक शकता. तर मोगाळ भाव आनी भयणी आज तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. हें बदलचें जाल्यार आमी हेका कारण करता जावंक जाय.
स्पिरिसान तेजी कृपा मागया जिदूतान प्रेरण जोडया आनी आमचे जिविताचे चिंताप आमचे जिविताचें काम आनी जिविताचे क्रम बदलिले जाल्यार आमी जाय की बरोशान नवें जिवीत जोडूंक पावतले हांव बाळोक जेजू म्हाका आनी तुका आशिर्वादांनी बरो आमेन.